हॅलो फ्रेंड्स, देव तुमकां सगळ्यांकू बरें करूं. माझे नाव जेनी आणि माझे कुजनान तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आसा. आयची रेसिपी आसा चिकन अँड मशरूम ओपन सँडविच. हे एक कुशीन टायपची सँडविच आसा. पावाचे वयर पाव ना, पूण एक ओपन एक उक्तें सँडविच आसा आनी एकदम मेल्टिंग तोंडान सारकें इरगावता हे सँडविच. चला मागीर पळोवया कशें करया ते चिकन मशरूम मेल्ट सँडविच. चिकन मशरूम ओपन मेल्ट सँडविच करूंक आमकां हे सगळे जाय. कायल आमची बरी गरम जाल्या आनी तेतून हांव घालता तेल. हे 2 कुल्यार हांवें तेल घातल्यान हेतून आनी तेचे उपरांत हांवें घातला 1 व्हडले कुल्यार मस्को. ह्यो मीठ आसलेलो मस्को आमकां यूज करूंक जाय. आमचो अमूल बटर येता न्ही सेम तशेंच आमकां मस्को यूज करूंक जाय. विदाउट सॉल्ट मस्को हेतून यूज करूंक नाका, कित्याक हेची टेस्ट बरी येयना मागीर. तर मस्को मातसो पिगावलो की ना की नेक्स्ट आमी हेतून लसूण घालया. लसूण ही सुबेज घालूंक नाका. बेस्ट एक हांवें 5-6 लसूण घेतले आनी ताका झेजरूंकय जाता नाल्यार बारीक चॉप करूनय घालूंक जाता, नो प्रॉब्लेम. आनी लसूण फूल ब्रावन करून भाजूंक नाका. मातशें ते मस्क्यान ते भाजले की ना आनी बरो वास येयलो की ना की नेक्स्ट एक एक करून आमी जेय आमचे इन्ग्रिडियंट्स आसा न्ही ते हेतून घालूंक जाता. तर हांवें घातले तेतून नेक्स्ट हरी मिरसांग बारीक चॉप करून आनी मशरूम्सूय हांवें बारीक चॉप करून हेतून घालून घेतले. मशरूम्स एकदम मोठे मोठे चॉप करूंक नाका, कित्याक मागीर सँडविचीचेर हे बरें करून स्प्रेड जावंचे ना, म्हणून हांवें मातशे बारीकूच मशरूम कातरले. मशरूमय मातशे ल्हान जाले की ना की हेंचें उदीक सुट्टा आनी नेक्स्ट आमी तेतून मागीर घालूंक जाता आमचें चिकन. तुमचेशी जर चिकन किमो रेडीमेड आसा तर तुमी ते चिकन किमोय डायरेक्ट हेतून घालूंक जाता, नो प्रॉब्लेम. म्हाजेशी घरा चिकन किमो ना हाल्ले म्हणून हांवें बोनलेस चिकनाक एक सुरी घेवन बारीक बरें चॉप करून घेतलें आनी तेच हांवें हेतून घातलें. नेक्स्ट आतां हांव घालता हेतून मीठ मातशें उणेंच घालया आमी ह्या टायमार, कित्याक आमी स्टार्टिंगाक मस्को घातला तेतूनय मीठ आसा आनी फुडें आमी हेतून आनीकूय कितें कितें घालूंक जाय तेतून सगळ्यान मीठ आसतलें, म्हणून मातशें उणेंच मीठ घालूंक जाय. तिखसाणीक हांवें हेतून घातला मातशें एक काळी मिरयांचो पावडर आनी मातशें आनीक फ्लेवर येवंक म्हणून आमचेशी घरा पिझ्झा फ्लेवरींग नाजाल्यार पिझ्झा सिजनिंगाचे मिक्स हर्ब्स आसतात न्ही ते हांवें हेतून घातले. आतां चिकन आनी मशरूम्स बरें करून हेतून कूक जाल्यान बरें सॉफ्ट जाल्यान तर आमी नेक्स्ट हेका मेल्टींग सँडविचाक चेंज करूंक जाय. तर ते कशें पयलें आमकां हेतूनच एक व्हायट सॉस रेडी करूंक जाय. ताका लागून हांवें हेतून मैदो घातला. हे 1 कुल्यार हांवें मैदो घातला. मातशें बरें मिक्स करूंक जाय. गॅसीची फ्लेम मिडियम दवरया आनी मिक्स जालें की ना की हेतून आमी दूद घालया. जर तुमकां एकदम सुबेज क्रिमी जाय तर मातशें सुबेज दूद घालूंक जाता, नाजाल्यार हाफ कप अर्दो कप दूद ताका बस जाता. तर आतां मातशें दाट दिसता की ना, जर हे तुमकां दाट दिसता आनी सुबेज क्रिमी जाय तर मातशें सुबेज हे दूद घालून हेका पातो करूंक जाता. नेक्स्ट हेका आनीक टेस्टी फ्लेवर दिवंक हांवें हेतून एक चीज क्यूब बी ग्रेट करून घातले. तुमकां सुबेज चीजी जाय जाल्यार मातशें आनीक चीजूय घालूंक जाता, नो प्रॉब्लेम. चीज क्यूब घालतकूच बरें करून हे मिक्स करया. तुमी कन्सिस्टन्सी चॅक करा. तुमकां जर आनीक पातो जाय जाल्यार दूद घालूंक जाता. आतां हे रेडी आहा. एका बोलान हांवें हे खंय कुशीक काडून दवरला. आतां पावाचे स्लायस घेतल्यान हांवें आनी हे जे चिकन आनी मशरूम जे स्प्रेड हांवें रेडी केला ते एक एक स्लायसीचेर बरें करून हे स्प्रेड करून घेवंक जाय. मातशें सुबेसूच लावंक जाय ब्रेडाचेर, बिकॉज वयल्यान आनी एक स्लायस येवंकचें ना. हे एक ओपन मेल्टींग सँडवीच आसा. तर चिकन बरें करून तेचेर स्प्रेड जातकूच वयल्यान मोझरेला चीज घाल्या आनी तेचे वयर आनीक मातशें सिजनींग नाजाल्यार चिली फ्लेक्स आसा तुमचे कडेन तर तेय घालूंक जाता. हे सगळें ऑप्शनल आहा. चिली फ्लेक्स ऑप्शनल आसा, पूण जर तुमचे कडेन आसा तर ते प्लीज घाला, तातूंत हेची टेस्ट आनीक बरी येता. आतां हांवें दुसरे एक कायलीन मातसो मस्को घातला. मस्क्याक फूल ब्रावन करूंक दिवंक नाका. बेस्ट हे मातसो पिगावलो की ना की तेतून हे ब्रेड स्लायसीस घाला आनी वयर धाकणें लाया आनी 5 मिनीट हेका स्लो गॅसीचेर चीज फूल मेल्ट जायसर दवरा. अशें काय बरें दिसता न्ही. एकदम तोंडान ही सँडवीच सारकी इरगावता आनी एकदम रुचीक लागता ही सँडवीच खावंक.
आनी सगळ्यान बरें तें की हे सँडवीच एकदम झटपट रेडी जाता. तर हांव आशा करता की तुमकां ही रेसिपी बरी लागल्या आसो. आणि जर तुमकां ही म्हाजी रेसिपी बरी लागल्या तर प्लीज म्हाज्या व्हिडिओक तुमी लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब बी करा. आनी कोंकणी व्हिडिओज आनीक करूंक जाय म्हणून म्हाका सपोर्ट करा. थँक्यू.